आणि तुमचो जो एक इश्यू आशिल्लो फाटल्या दिसांनी की टॅक्सीवाल्यांक हॅरेसमेंट करता म्हणून आमचो इश्यू तुमी जाणा जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्यांक दाखयल्ले आसा जे आमचे गोंया भितर कोस्टल बेल्टा भितर जे आमकां पळय त्रास करता आनी तुमी पयला आसतलें पयर सीएमान बी एक स्टेटमेंट दिला आनी प्लस हायकोर्टान बी एक स्टेटमेंट काडलें आसा की कोणाच्यान कोणाक आडोवपाक शकना आनी तशेंच हे हेंगेले पळय मस्ती हे सीएमान सगळे पयले आनी हे सगळे कडेन आमी धाडला कलेक्टर पुलीस तेंचेर कितलेशेच लोकांचेर रजिस्टर जाल्ले आसा कित्याक कस्टमराक गाडयेंतल्यान भायर काडून हे मारता आनी हे व्हिडिओ तुमकां हांवें धाडला आनी तुमी पळयला हे व्हिडिओ आनी कशे प्रमाणे ते ट्युरिस्टाक त्रास करता आज हे गोंया भितर ट्युरिस्ट पळय उणें जाला पळय हे हो सब्जेक्ट हो कारण हो हे लोकांक पळय धमकी घेवन गाडयेंतल्यान कस्टमराक ओडून काडप हांव इतलेंच तुमकां म्हणटा आनी हेजे पयलीं तुमकां म्हणलां हांवें आमी खंयची कॅब बी तसलें ना आमी गेले ऑल गोवा ट्युरिस्ट टॅक्सी आनी हे पळय आसा न्ही आमी फक्त आमगेले वेबसायटीचेर आमकां कॉल येता हॉटेलांतल्यान कोस्टल बेल्ट जितले हॉटेल आसा तांकां तेंगे रेट परवडना जे मडगांवांतल्यान ते पणजे वचपाक 4,000 घेता 3,000 घेता तशें आसना न्हू सगळेच लोक आतां ट्युरिस्ट म्हणजे कितें भायलेतलो फॉरेनर आसना इंडियन ट्युरिस्ट बी आसता ते बसना गाडयेन म्हणजे ते कितें करता आमकां फोन करता आनी आपयता आनी जेन्ना आमी थंय वचून तेंगेले कलेक्ट करता तांकां जेन्ना कलेक्ट करून गेटीर भायर सरता म्हणल्यार हॉटेलान ते आमकां धरून अटॅक करता तशें जायना न्हू ही दादागिरी आनी हे सगळे सीएमान पयला कोण तांकां सपोर्ट करता आनी कोण हेजे भितर आसा तेंगे गॉडफादर ते सगळे जाणा ताका लागून सीएमान सुद्दां हे स्टेटमेंट दिलें आसा हे आपूण सगळे दादागिरी खोपून घेवपाना म्हणून आनी तुमी पयला ते सगळे आनी हेजे मुखार आमी कितें आसता पळयतले हेज्यान चड जर केलें जायत हेजे मुखार आमी सीएमा कडेन वचून बसूनच आमी कितें आसता उलयतले आतां खूब त्रास जाला आमकां व्हडलो इशू जालो तेन्ना LIB आयली थंयसर प्लस थंय हो आशिल्लो PSI आनी PI तेन्ना नाशिल्लो एवेलेबल नाशिल्लो तेन्ना तेंच्यांनी कितें केलें आमकां कितें सांगलें तुमी कॉम्प्रोमायज करा तुमची आनी कोस्टल बेल्टा भितर तुमी बसून कॉम्प्रोमायज करा जेन्ना आमी कॉम्प्रोमायज करपा खातीर तांकां आपयलें कितें हे येवपाक तयार ना हे कितें म्हणटा तुमी कोस्टल बेल्ट येवपाक रायट ना आमी म्हणलें खंयचे कायदे आसा तुमी दाखय आमकां हे तुमी पळय म्हणटा न्हू कायदो हे म्हणल्यार तुमी लॉ एंड ऑर्डर हातीन घेवपाक सोदता म्हणलें तुमी तें जायना तुमकां सांगलां आमी कॉम्प्रोमायज करून कितें आसता उलया ते आयकपाक तयार ना ते म्हणटा कितें फक्त इतले तुमी थंय येवपाक गरज ना हांवें म्हणलें हायकोर्ट व्हडलो काय तुमी व्हडले तुमकां रायट आसा हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली आसा कोणाच्यान कोणाक आडोवपाक शकना कोणाकूच अटॅक करपाक शकना कित्याक परमीट दिला गव्हर्मेंटान आमकां आनी परमीट आमी पयशे फारीक केल्ले आसा आमी मिटराचे बी पयशे फारीक करता मागीर थंय धरून मारप कोणाक त्रास करप हे कितें इधर हो आमचो प्रेसिडेंट इधर दादागिरी चलयला पळय न्हू हे सीएमान हेंची जडांतल्यान काबार करपाक दादागिरी कितें तुमची झगडी आसा ती कशी कितें केल्यार सॉल्व जावपाक शकता झगडी म्हणजे कितें आसता पळय मागीर इतलेंच म्हणलें झगडी केन्ना काबार जायना ही जावपाची ना कित्याक खबर आसा ते समजता कितें कोस्टल बेल्ट आहा न्हू तेंगेलो बाप आयलो असो तांकां दिसता पण आमकां जेन्ना पुलिसीन कितें सांगलें तुमी बसून कॉम्प्रोमायज करा जेन्ना आमी तांकां ओके म्हणलें चल आमी तुमचे कडेन कॉम्प्रोमायज करता हे कॉम्प्रोमायज करपाक तयार ना म्हणजे हे कितें चल्लां म्हणजे तुमी जाय तशें करतले तुमकां जाय तशें तुमी चलयतले आमी तुमचे थंय कोस्टल बेल्टाचेर घेवन आमी उबे रावन थंय भाडें काड मारना आमकां जेन्ना कॉल येता हॉटेलांतल्यान तेन्ना आमी थंय वयता रिसीव करपाक मागीर जर गोवा गव्हर्मेंटान एक ॲप केलो बाबा ॲपाचेर टॅक्सी बूक केल्या जाल्यार तुमी सपोर्ट आहा तुमचो जर ॲप केलो जाल्यार ॲप कितें म्हाका जाय जाल्यार हांव दिल्ली बसतलो आनी गोंयची टॅक्सी बूक करतलो म्हाका जाय तो मनीस सो तशें केलें जाल्यार तुमी आसात तुमचे आमकां कितें पळय आमकां भाडें मारपाक खंय कोणाचें नाडोवपाक जायना आनी गव्हर्मेंटान समज ती वेवस्था जर आमकां करून दिली जायत न्ही आमी रेडी आसा आमकां प्रॉब्लम कांय ना कित्याक हे धंदो पळय न्हू लोकांक दिसता आमी जोडटा अशें म्हयनो येतकूच 30,000 35,000 इन्स्टॉलमेंट भरपा जाय खंयच्यान भरतले आमी प्लस हेंचे म्हयन्याक वर्सा एक फावटी हेंगेले मिटराचे पयशे भरपा जाय इन्शुरन्स भरपा जाय टॅक्स भरपा जाय मागीर मदीं मदीं आमकां केन्ना केन्ना तालो म्हणटा तें भरपा जाय हें आमी करतले खंयच्यान अरेंजमेंट जेन्ना आमी भाडें जर मारपाक मेळना जाल्यार आमी धंदो करतले कशे